नमस्कार, हांव किशोर नायक गांवकार। काल कला अकादमीच्या मास्टर दीनानाथ मंगेशकर सभाघरांत गांव जालो जाणटो हें नाटक पळोवपाची संद म्हाका मेळ्ळी। राजदीप नायक आनी ताची पुराय टीम ज्या पद्दतीन तांणी हें नाटक सादरीकरण केलां आनी म्हादईचो विशय ज्या पद्दतीन ज्या प्रभावीपणान तांणी ह्या नाटकाच्या माध्यमांतल्यान लोकां मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न केला ताची खरी म्हटल्यार तोखणायूच करपाक जाय। आनी पयले सुवातेर राजदीप नायक, सुचिता नार्वेकर आनी तांच्या पुराय टिमीची हांव तोखणाय करता, कौतुक करता, तांचें अभिनंदन करता। राजदीप नायकाचें गांव जालो जाणटो हें नाटक गोंयभरान सध्या तेचे प्रयोग सुरू आसात। 60 वयर प्रयोग जाल्ले आसात आनी ज्या पद्दतीन ज्या तरेन हे प्रयोग सुरू आसात ते जर आमी पळयत जाल्यार म्हाका दिसता 100 प्रयोग जावपाक मात्तूय वेळ लागचो ना। बाय सुचिता नार्वेकर हांणी ज्या पद्दतीन हें नाटक बरयलां, जरी हें नाटक म्हादई ह्या विशयाचेर जरी आसलें, उदक ह्या विशयाचें महत्व लोकांक सांगपी हें नाटक जरी आसलें जाल्यार तातूंत एक गोंयकारांची जीण, गांवगिऱ्या वाठारांतल्या खऱ्या नीज गोंयकारांची जीण त्या नाटकांतल्यान प्रतिबिंबीत जाता। तें नाटक जो मनीस पळयता त्या दर एका मनशाक त्या नाटकान आपूण स्वता, आपलो घराबो, आपली फॅमिली, आपल्या फॅमिलींतल्यो कांय जुन्यो आठवणी, उगडास ह्यो सगळ्यो आमकां तातूंतल्यान अणभव घेवपाक मेळटात। मी कशा तरेन गोंयकार आपल्या फुडाराचो विचार करता, कशा पद्दतीन गोंयकाराच्या घरांनी वातावरण आसता, कशा पद्दतीन गोंयकाराच्या घरांनी एकामेकाचे झगड्यो जातात, कशा पद्दतीन संबंद असतात, घराबातल्यो फॅमिलीच्यो संबंध कशे असतात, लग्न जाल्या उपरांत तातूंत कसो बदल घडटा, भुरगीं जाल्या उपरांत तातूंत कसो बदल घडटा, हाचो व्यवस्थीत पद्दतीन म्हटल्यार ह्या जमनींतल्या संस्कारांचो, ह्या जमनींतल्या कल्चराचें प्रतिबिंब हे राजदीपाच्या ह्या नाटकांतल्यान आमकां पळोवपाक मेळटा। पत्रकार म्हणून काम करत आसतना म्हादईच्या विशयाचेर आतां मेरेन खुबशे आमी बातम्यो केल्यो, लेख बरयले, कितल्याशाच जाणकारांच्यो मुलाखती बरयल्यो, घेतल्यो, पूण ज्या पद्दतीन ज्या प्रभावीपणान नाटकांतल्यान हो विशय म्हाका दिसता लोकां मेरेन पावला तो जर पळयत जाल्यार नाटक, मागीर संगीत, गाणें हे जे विशय आसात, ही जी माध्यमां आसात ती लोक जागृताये खातीर खरीच प्रभावी ह्या पयलीं इतिहासानूय थारल्या आनी ह्याच्या फुडें थारतली हें वेगळेपणान सांगपाची गरज ना। लोकांक जागे करपाक लागून पत्रकार, साहित्यकार, कवी, लेखक, नाटककार, कलाकार हांणी सगळ्यांनी जर आपली जबाबदारी, आपली भुमिका जर वठयली जाल्यार म्हाका दिसता लोक जागृती करपाक मात्तूय कठीण अशें मात्तूय ना आनी आमीच खंय तरी तातूंत कमी पडटा, आमीच खंय तरी तातूंत फाटीं उरता अशें ह्या सगळ्या परिस्थितींतल्यान आमकां दिसून येता। म्हादईचो विशय हो गोंया खातीर कितलो इम्पॉर्टंट, पूण आयज हे राजकारणी, राजकीय पक्ष जाणात की म्हादईच्या विशयाचेर मतां पडनात, म्हादईच्या विशयाचेर मत परिवर्तन जायना हें तांणी योग्य पद्दतीन जाणून घेतलां आनी त्या खातीर फक्त म्हादईचो विशय हो राजकारणा खातीरच उरलेलो आसा। खरें म्हटल्यार म्हादईच्या विशयाचेर आमी सगळे लोक जर एकठांय येयले जाल्यारूच हो बदल घडपाक शकता। पूण इतलें सांगून, पत्रकारांनी उलोवन, सामाजीक कार्यकर्त्यांनी उलोवन, पर्यावरण प्रेमींनी उलोवन, सांगून, पटोवन दिवनूय जर आमकां लोकांक, गोंयकारांक जर ह्या म्हादईचें महत्व कळना जायत जाल्यार म्हाका दिसता आमकां आनी कोणूच वाटोवपाक शकना। उदक म्हटल्यार प्राण, बाकी सगळ्यो गजाली ज्यो आसात, पयसो, बंगले, फुडार, कॅरियर, ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो फुडाराक, ह्यो फुडल्यो, पूण पयले मनशाक जर जगपाक जाय जाल्यार ताका 2 गजालीची गरज लागता, ती म्हटल्यार उदक आनी ऑक्सिजन। हे दोनूय जर गजाली जर आमी पळयत जाल्यार ह्यो आमकां सैमान दिल्ल्यो ह्यो दोनूय गजाली आनी सैमान दिल्ल्या ह्या गजालींचें महत्व, मोल हें आमच्या लक्षांत येयना। आमी गृहीत धरला की आमकांय आनी आमच्या फुडाराच्या सगळ्या पिढयांक सैम हें फुकट दितलो म्हणून, तशें ना। सैमान इतल्यो पिढयो, इतलो काळ हे आमकां फुकट दिला, पूण आयज ते जर आमी राखूंक ना जाल्यार म्हाका दिसता आमचो फुडार, आमच्या भुरग्यांचो फुडार आमी राखपाक शकना। फाल्यां तुमी तुमच्या भुरग्यांच्या नांवार कितलीय जरी पेटी दवरली, कितलोय जरी पयसो सेव करून दवरलो, पूण जर उदक आनी ऑक्सिजन ना जाल्यार ताचो
कांयच उपयोग ना अशी परिस्थिती आसा। आनी ह्यो सगळ्यो गजाली अगदी सामान्य पद्दतीन गोंयकारांच्या जिणेच्या प्रतिबिंबीत करून हे नाटक संहिता जी बाय सुचिता नार्वेकर हांणी बरयला ताची खरीच तोखणाय करपाक जाय। म्हाका दिसता गोंयच्या साबार दर एका गांवांनी हे नाटक जावपाक जाय। गांवांतल्यो ज्यो सांस्कृतीक संस्था आसत, देवस्थान समिती आसत, तांणी आपल्या सण उत्सवांक आणि हेर जे दीस ते मनयतात आणि अशा पद्दतीचे सांस्कृतीक कार्यावळी करतात, त्या वेळार तुमी हे नाटक मुजरत तुमच्या गांवांत व्हरचें आणि हे नाटक तुमच्या लोकांक दाखोवचें। ह्या नाटका उपरांत खऱ्या अर्थान म्हादई हो विशय पटपाक सोपो जातलोच, पूण त्याच बरोबर गोंयकार म्हणून आमी जे डेव्हलपमेंट, करियर आणि फुडार ह्या सगळ्या शब्दांनी जे भारावले आसात आणि ज्या पद्दतीन आमी गांव सोडून आयज शारांच्या वाटेन जे धांवत आसात ते पळयत जाल्यार बाबा आमी हें करतात तरी कितें असो विचार करूंक लावपी हो एक विशय थारलेलो आसा। अर्थात प्रत्येकाची परिस्थिती, प्रत्येकाचे प्रश्न हे वेगवेगळे जरी असले जाल्यार राजदीप नायक आणि सुचिता नार्वेकर हांचे गांव जालो जाणटो हे नाटक खरेंच गोंयकारांक विचार करपाक भाग पडटा आणि हो विचार दर एका गोंयकारांनी करचो। त्या विचारांतल्यान कितें आमी घेता आणि कितलें घेता हो फुडलो विशय, पण निदान विचार तरी ह्या नाटकांतल्यान करपाक आमकां हें नाटक लायता। ह्या नाटकाच्या पुराय टिमीक फुडल्या सगळ्या प्रयोगांक म्हज्या कडल्यान परबी।